जायते जाण संवसार भोंवडेचें सपन पळयतात, पूण ते साकार करपाचें धाडस खूब कमी करतात. केरळांतल्या 32 वर्साचो श्याम पॉलान जिद्द आनी आत्मविश्वासान आपल्या आवडीच्या सुण्याक घेवन सायकलीन 7 देशांचो प्रवास करपाक भायर सरला. कोचीन सावन सुरू जाल्ली ही खाशेली भोंवडी आतां गोंयांत पावल्या. श्यामाचो हो अविश्वसनीय प्रवास सध्या सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेता. केरळातल्या कोचीन सावन 21 दिसां आदी सुरू जाल्लो हो प्रवास आता गोंयांत पावला. सादी सायकल, उण्यांत उणें सामान, कॅरियराचेर खासा तयार केल्ल्या जाळीदार पेटेत आपल्या आवडीच्या सुण्याक बसून सायकलीन 7 देशाचो प्रवास करपाक भायर सरपी ह्या खाशेल्या जोडयेन सध्या सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेतला. 32 वर्सां पिरायेच्या श्याम पॉलाचें लग्न एका वर्सा आदी जालें, पूण संवसार पळोवपाची ताची इच्छा कमी जावना. ताची आर्थीक स्थिती सारकी नासून लेगीत ताच्या बायलेन ताका ह्या खाशेल्या भोंवडेक आदार दिलो. श्यामान सायकलीन आपल्याक जाय ते सामान आपल्या बरोबर घेतला. तशेंच ताणें आपलो मोबायल चार्ज करपा खातीर सोलर चार्जर आपल्या वांगडा घेतला. श्याम दर दिसा सुमार 100 किलोमीटर प्रवास करता. हे खाशेल्या भोंवडे खातीर ताणें जय जवान जय किसान हे घोशवाक्य वेचून काढला आनी भारताचो झेंडो सायकलीक लावन तो भोंवता. भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यां उपरांत नेपाळ, भूतान, म्यानमार, थायलंड, मलेशिया आनी निमाणें सिंगापुरात वचपाचें ताचें सपन आसा. ताच्या प्रवासांत लोक ताका येवकार दितात. कांय कडेन ताच्या जेवणाची आनी रावपाची वेवस्थाय कांय लोकांनी केली. कांय लोकांनी तर ताका आर्थीक मदतूय केल्ल्याचें श्याम सांगता. देवळांनी रावप, न्हंयचेर न्हांवप आनी थंय सावन परतून नवो प्रवास सुरू करप अशी ताची भोंवडेची वळेरी आसा. श्यामाच्या ह्या खाशेल्या प्रवासाचे व्हिडिओ आनी फोटो ताच्या इश्टाच्या यूट्यूब चॅनल पापाम्मा मुव्हीज हाचेर अपलोड करतात. एक सपन पुराय करपाक पयशे न्हय, पूण मिच्छेव आनी चिकाटी जाय आसता हे श्यामान आपल्या खाशेल्या प्रवासांतल्यान दाखोवन दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.